ताळगावच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम वट्ट 82 कोटी रुपया खर्च करून बांधला। मात ह्या स्टेडियमाची सध्या सामकीच अवतिकाय जाल्या। पळयत थंय स्टेडियमाचे पाखे फुटल्यात आनी हाका लागून पावसाचे उदक स्टेडियमांत गळटा। ओलसाणेक लाकडां जमनीचेर भातो आयला। सध्या तुमी पळयता तो स्टेडियमाचो बास्केटबॉल कोर्ट जळीमळी लाकूड तुटला। लोकांक बसपा खातीर दवरिल्लीं कदेलां लेगीत तुटल्या। कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्ल्या ह्या स्टेडियमाचेर सरकारान पुरायेन आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता। नामनेचो आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लेगीत ह्या स्टेडियमाचेर दर वर्सा जाता। कोट्यांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या इंडोर स्टेडियमाची देखरेख करपाक सरकाराक अपेस आयला। हाकाच लागून 8 वर्सां भितर ह्या स्टेडियमाची अशी अवतिकाय जावन पडल्या।